गोंय हे एक माणकुलें सोबीत राज्य. जितलें सोबीत हें राज्य तितलीच सोबीत हांगची भास कोंकणी. कोंकणी ही गोंयची राजभास. कोंकणी भास जरी एक आसली तरी तिका वेगवेगळ्यो बोलयो आसात. पेडणेच्या संत सोयरोबानाथ आमये सरकारी कला वाणिज्य महाविद्यालयान कोंकणी विभाग आनी ग्रंथालय विभागाच्या जोड पालवान कोंकणी भास आनी बोलयो हो एक दिसाचो राज्य पावड्या वयलो परिसंवाद आयोजीत केला. ह्या परिसंवादान कोंकणी भास मुळावण आनी विकास, कोंकणींतल्यो विंगड विंगड बोलयो आनी माझी बोली आनी म्हाजो अभिमान अशा 3 सत्रांचो आस्पाव आसा. आयज ह्याच विशयाचे उलोवपाक आमच्या वांगडा आसात कोंकणींतलो एक फामाद कवी आनी साहित्यकार बाब शशिकांत पुनाजी. सर, तुमकां गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. सर, आयच्या ह्या कोंकणी भास आनी बोलयो ह्या परिसंवादान तुमी म्हाजी बोली आनी म्हाजो अभिमान ह्या सत्रांत पेडणे बोलीचेर उलोवप करतले. हाचेर म्हाका सांगात, ह्या तरेचे परिसंवाद कित्या खातीर म्हत्वाचे आसा आनी हाचे विशीं तुमी तुमच्या पेडणेच्या बोलयेन म्हायती दिल्यार चड बरें जातलें. ह्यो ज्यो भासो आहात त्यो भासो आता फक्त त्यो घरापुरत्यो उरल्यो. आयज पेडण्याची बोली जेव्हा म्हणतो आमी त्या वेळार पेडण्याची बोलीचेर आयज 60 वर्सांनी आमी चर्चा करतो. पूण ही चर्चा 60 वर्सां पयलीं 60 वर्सांनी ह्यो बोलयो ज्यो आहात ती मागीर पेडण्याची बोली आसूं, ती मागीर साश्टीची बोली आसूं, ती मागीर बार्देसांतली बोली आसूं, चित्पावनी बोली आसूं, मागीर ती हेची आमच्या वेळीपांची बोली आसूं, ह्यो सगळ्यो बोली ज्यो आहात त्यो बोली ह्यो जावन आसत कोंकणीचा मोठी श्रीमंती. कारण काय आसा की ह्या बोलींची जी शब्द आहात, आता रोस म्हणटात ता बरोबर काय माझा पेडण्याचो सामारा बरोबर. कारण सामार घातल्या उपरांत सामार जाता, रोस घातल्या उपरांत रोस कसलो तो कळांक. सो अशी कांय शब्द आहात जे शब्द एक खंय तरी जेदे वेळार आमी कोंकणी प्रमाणीकरण करतले असा जेन्ना म्हणतो तेदे वेळार ह्या बोलींतल्या शब्द जे आहात ते शब्द भाषाशास्त्राच्या नदरेंतल्यान तेचे घासून पुसून बघूचे पडटले. आणि मागीर हे घासून पुसून बगल्या उपरांत कोंकणीचे प्रमाणीकरण जर करतलो जाल्यार मागीर खंयचे शब्द घेवचे, खंयची उतरां घेवची तांय आमकां ठरोवचा पडटला. सेमिनार जाता पेडण्या कॉलेजीन, तो सेमिनाराचा जो पेडणे सगळ्यो ज्यो गोंयच्यो बोली आहात तेचेर ही चर्चा आसा. ही एक खूप वर्सांनी म्हणजे 60 वर्सां आमकां जाली आणि ह्या पयलीं पोर्तुगीज स्वातंत्र्या उपरांत 60 वर्सांनी आमी आतां पयले फावट एकामेकाक गावतो आणि तेचेर चर्चा करतो की ह्यो बोलीचं संवर्धन कसा करता, ह्या बोलींचा काय करता असो जेन्ना प्रश्न येता. शशिकांत पुनाजी जेन्ना 85-86 पेडण्याच्या कोंकणी बोलीन बरोवंक लागलो तेव्हा ताका दिसला काय अरे तेव्हा म्हाका मोठाचा काय दिसाकूच नासला. पूण आयज म्हाका दिसता की मी केव्हा तरी 1986 पिशेपणां केली, म्हणजे पेडण्याच्या बोलीन बरोवची पिशेपणां केली आणि आयज खंय तरी ह्या बोलींचो एक खंय तरी एक अभ्यास जावंक सुरवात जाला, ही बरी गजाल. सर, आता आमच्या कोंकणी भाशेन जायत्यो अश्यो बोलयो आसात. ह्या सगळ्या बोलयांचे म्हळ्यार पेडणेची, शाश्टी, काणकोण तशेंच हेर बोलयांचे दायज जें आसा तें आमी कशे तरेन सांबाळूं येता? संवर्धन, कारण काळाच्या ओघान जर आमी अशेंच रावलो तर म्हाका केव्हा दिसता की पूल जावंक जायना आसले, रस्ते जावंक जायना आसले. जाता काय की पूल जाले, रस्ते जाले काय आमी सामके लागीं येतो, इतके लागीं येतो की आमी एका वेळार पेडण्यासून पणजे येवंक 2 दीस लागत, 1 दीस लागा, मागीर तो अर्दो दीस लागांक लागलो. आता पेडण्यासून पणजे पावतलो जाल्यार 15-20 मिनटां पुरो, 20-22 मिनटां पुरो. ह्या सगळ्या दळणवळणाच्या गजालींक लागून जाला आसा की मनीस एकठांय येवंक लागलो आणि पेडण्यासून इल्लो कोणूय जाण तो काय करता की शहरान पावलो काय म्हाका कोणी हसत काय म्हणून मागीर तो काय करता, तो चेडवाक चली म्हणून सुरवात करता, तेजो चेडूच हाडटा.
तो मागीर चेड्याक चलो म्हणून सुरू जाता की तो झील सांडटा. असा करून मागीर पेडण्याचो गडगो सांडटा तेचो दुरीग जाता. पेडण्याचो सामारा सांडटा आनी मागीर तेचो रोस जाता. आणि मागीर तो तूं येयलो म्हणच्या पेक्षा तो तूं आयलो काय म्हणपाक सुरवात जाता. ही सगळी जी स्थितंत्रां आसत हेची भाशेची, ही स्थितंत्रां जर थांबयतलो तर आता ती थांबोवप कठीण जातात. कारण आता येणाऱ्या काळात नवी जी पिळगी आसा ह्या नव्या पिळगेन केवळ लिखित साहित्य जे आमचे कडेन लोकसाहित्य आहा ह्या लोकसाहित्यान जो एक खूप अशी ओरिजिनल शब्द आहात ते ओरिजिनल शब्द आमकां राखण दवरचे पडटले. कारण ह्या भाशेन ह्या बोलींनी गिरेस्त काय आसा आणि ती आमकां राखण दवरूंक जायी. दुसरा काय आहा की याचं डॉक्युमेंटेशन जावपाची गरज आसा. डॉक्युमेंटेशन आता ऑडिओ व्हिडिओ माझं पुस्तक आसा सामारा आणि सागोती. ह्या जर पेडण्याच्या भाशेत जांकां खबर ना, संवकळ ना, त्यांनी जर वाचूंक लागले ताका हे खूप कठीण लागता, खूप वाचूंक. त्या खातीर ऑडिओ व्हिडिओ ह्या माध्यम जो आहा त्या माध्यमाचो उपयोग ह्यो बोली भाशा राखण दवरूंक आमी करचा पडटला. दुसरा ह्या बोली भाशांतल्यान सगळ्या सर्वसामान्य मेरेन पावतलो जाल्यार आमकां असं दिसता की आमी बोली भाशांतल्यान नाटक हें असं एक माध्यम ज्या नाटकांतल्यान आमी सर्वसामान्य मेरेन पावोंक शकतो. मालवणी नाटकान संपूर्ण महाराष्ट्र आपला वर्चस्व गाजयला. आयज कोंकणी तियात्रान साश्टीची बोली आहा ह्या साश्टीच्या बोलीचा वर्चस्व आमकां दिश्टी पडटा. आणि ह्या वर्चस्व जर जाता कारण नाटक हें असं माध्यम सिनेमा हें असं माध्यम तेका सर्वसामान्य तेका शिक्षीत अशिक्षीत काय लागना. तेका फक्त आयकपाचा आणि बघपाचा. ह्या आयकपाचा आणि बघपाचा जर माध्यम आसा ह्या माध्यमाचो उपयोग करून आमकां ह्यो आमच्यो बोलयो सांबाळून दवरच्यो पडटल्यो. इतक्याच न्हू तर आमकां आमच्या घरान तरी कारण काय आतां सगळीच जाणां घरान सुद्दां आपल्यो बोलयो बोलनात. त्यो घरान आपल्या घरान प्रत्येकान आपल्या भुरग्या बाळा वांगडा बोलयो बोलांक जायो. आमची तूं म्हणटलें तुजी भुरगीं बोलतात, म्हाजी भुरगीं मातशें बोलतात. तांकांय संवय ना तरी पूण आमी तांकां संवय लागोवपाची गरज आसा.